ऐकतो ना प्रभूजी. स्टक झाला नाही नाही, हरे कृष्ण. हा उली उली नाशील कळले मनातची प्रेयर ओके सांगता येईल हो. ओके ओके, सॉरी सॉरी मना भितर प्रभूजी. प्रेयर सांगता येईल हो. अं, अं, हरे कृष्ण. मस्त थँक्स आमगेल ते भागवत पुराण कोंकणीचे ऑथॉरिटीज म्हाका एक अवसर दिल म्हणून की एक प्रभुपादाल बद्दल उलोवच्या खातीर डिस्कस करच्या खातीर आमी डिस्कस करताचे 6th चॅप्टर ऑन एन अननोन फ्रेंड. तर तुका आता पीपीटी काय प्रिपेअर केला फक्त लक्ष देऊन ऐकूया तुम्ही. आणि तुम्ही हे डिस्कशन भितर तुमकां कळटलें की हिज ग्रेस शिल भक्ती वेदांत स्वामी शिलो प्रभात तांणी कितली स्ट्रगल केल्या हे कृष्ण मौनाक मुखार हाडच्या कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रीच करच्या खातीर. आम्ही फक्त कळलंय जशी एक कोणी गेस्ट येतात ना घरात त्यांनी गेस्ट कळलंय आम्ही तांकां फळ अशी पुरा तयार करून कापून बीन प्लेटात काडून दिवचे आमी आणि त्यांनी फक्त ते खातात त्यांनी कळ्ळें. तर प्रभुपादान फक्त आमकां न्हय पुरो तयार करून दिल्या आमी फक्त कृष्ण मौना प्रॅक्टीस करता बरें करना मन दिवन आमकां प्रॅक्टीस करता. आणि ते प्रभुपादान कितली स्ट्रगल केल्या कितली तांगेले मेहनत केल्या हाजे फाटल्यान ते आमी आता हे चॅप्टर बी आमी पळोवचे आता. हाजे बेल सेशन तुम्ही पळयले उरतले प्रभुपादान कितली स्ट्रगल केल्या म्हणून. तर ह्या चॅप्टर भितर आमी पळोवया कसलो आसा म्हणून. तर एन अननोन फ्रेंड प्रभुपाद कसं पळयता येयलो की तांगेले बिझनेस बी चलता येयले आणि फॅमिली बी तांकां चलोवचे आशिल्ले तर बिझनेस बी ओपन करून दवरले कलकत्ता भितर. तर ताजे मदींच न्हय ते इंडियन इंडिपेंडन्स हा तर ब्रिटीश रूल करता आशिल्ले ब्रिटीश राज करता येयले हे इंडियाक. आणि त्या टायम इंडिया इंडिपेंडन्स जावका फ्रीडम जावका म्हणून कळ्ळें पुरा तरीकेन फ्रीडम जावका म्हणून. आणि ते पार्टिशन बी जावचे कल तरी चालू आशिल्ले इंडिया आणि पाकिस्तान पुरा तेवट माती जावन आशिल्ली ते ಒಟ್ಟು तरीकेन प्रभुपाद पळयता आशिल्लो बिझनेस पळयता येयलो फॅमिली पळयता येयलो कृष्ण मौना प्रचार बी करता आशिल्लो तांकां. आणि इंडियाक इंडिपेंडन्स बी दिवचे खातीर ताजी बी स्ट्रगल मदत करता आशिल्ले तांणी सहभाग करता आशिल्ले. तर तांणी एकदम पॉलिटिकली ऍक्टिव्ह नाशिल्ले पण कसं जालें की इंडियन इंडिपेंडन्स खातीर कितली वॉयलन्स आनी पुरो चालू आशिल्ली पुरा पुरा स्ट्रगल चालू आशिल्ले ताजे भितर एक सहभाग करता आशिल्ले तांणी शांत तरीकेन. तर पळयता आशिल्ले की गांधी महात्मा गांधी आणि एक काँग्रेस पार्टी आशिल्ली त्या टायम तांणी एक फ्री इंडिया खातीर एक पिच करता आशिल्ले की इंडिया फ्री जावका म्हणून. आणि दुसरे तरीकेन दुसरे सायडान मोहम्मद अली जिन्ना एक पार्टिशन खातीर मागता आशिल्लो एक वेगळे कंट्री जावपाक तांकां मुस्लिम नेशन मुस्लिम कंट्री ते पाकिस्तान म्हणून. तर पार्टिशनात जे कळ्ळें जालें की इंडिया पुरा तुटून गेले पुरा इंडिया भितर पुरा इतली वयर सकल चालू आशिल्ले गोंधळ चालू आशिल्ले पार्टिशनाच्यान. तर म्हणटा येईल की 5 मिलियन सीख आणि हिंदूस पाकिस्तानात आशिल्ले तांणी इंडियात येवपा पडले पार्टिशन जालें म्हणून. आणि सुमार ओटू मुस्लिम तितलेच मुस्लिम्स इंडियात आशिल्ले तांणी पाकिस्तान वचचे आशिल्ले. तर ते केन्ना हांगच्यान ते वच्चे वेळार सुमार मायग्रेशन जावचे वेळार तर हांगच्यान ते धांवन वता थंयच्यान हांगच्यान थंय धांवन वता थंयच्यान हांगा धांवन येता आशिल्ले. त्या टायम कळ्ळें जाता येयलें तांगेले भितर भरपूर क्लॅशेस जाले झगडी जाले आनी सुमार लोक तातूंत मेले बी ते सोडून चालू आशिल्ले. तर प्रभुपादान कसं म्हणटाच की हे ऍक्च्युली इंडिपेंडन्स मुवमेंट आसा हे कोण स्टार्ट केले महात्मा गांधीन. आणि तांगेले उद्देश काय आशिल्ले वॉट सेक्शन ऑफ पीपल पुरा क्लास एक सोसायटी भितर वॉट क्लासेस लोक आसाच्यो तांकां पूर्ण युनायट करता म्हणून एक बॅनरा सकल हाडका म्हणून एका रुपया सकल हाडका म्हणून. पण ते कळ्ळें जाता रिझल्ट उलटी जाले ताजे रिझल्ट कळ्ळें जालें ते युनायटेड जावचे बदला
पुरा पार्टिशन जालें म्हणून कळ्ळें. आनी ते पार्टिशन इतली ने जहरिला जालें, पॉयझनस जालें तें पुरा. तर तातूंत हिंदू मुस्लिम रायट्स चालू जाले वट्टू घडी. आनी सुमार पाकिस्तान हिंदू इंडिया भितर पुरा लढाई. तर आमी कळलें युनायटेड जालें ना, तर आमी कळलें जाल्यार सेपरेट जाले कळ्ळें. तर ते सोल्युशन आमकां ताजेर मेळना म्हणून हे वटून मेटेरियलिस्टीक प्लॅन करतात न्ही लोक हे जगा भितर, तातूंत सोल्युशन मेळना हे प्रॉपर सांगता आसा. आनी तूं दुसरी कल जाता येयलें की हिंदूच लोक मस्जिदा वता आशिल्ले आनी ते कल करता येयले ते मुस्लिम ते मस्जिद तो तुटून घालता आशिल्ले. मुस्लिम लोक कल करता येयले ते हिंदू लोकांचे टेंपल आसा ते वचून देवाक देवाल विग्रह आसा ताका तुटून घालता आशिल्ले. तांकां दिसता येयलें की हे हांव हिंदू लोकांले देव मान सोडले म्हणून. आनी हिंदू लोकांक कल जायले हांव तांगेले देवाक मान सोडले. पण प्रभुपाद कल म्हणटा की देव केन्ना हिंदू नाची मुस्लिम बी न्हय म्हणून. देव केन्ना क्रिश्चन बी उरना म्हणून. पण देव देव आसा म्हणून. केन्ना खंयची बी रिलीजन ताका 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 आमी नांव दिवचे म्हणून. तर प्रभुपाद मुखार अशें म्हणटाच की हिंदू मुस्लिम रायटिंगा भितर एक शिक्षा मेळटा तांकां. एक 1947 भितर हिंदू मुस्लिम फायटींग जाता येयले. एक पार्टी हिंदू उरता आशिल्ले, दुसरी पार्टी मुस्लिम उरता आशिल्ले. तांणी लढाई कर सुमार लोक मेल तातूंत. आनी केन्ना ते मेल तेन्ना ते मेल नंतर ताचे फरक आसता, डिस्टिंक्शन करता आमी की हो मुस्लिम की हो हिंदू म्हणून. ते म्युन्सिपालिटी लोक कॉल करता आशिल्ले तांकां पुरा ते पुरा डेड बॉडीज आसाच्या ते मृत शरीर आसा पुरा तांकां इकट्ट कर एक कणी हाड तांणी ट्रका भितर लोड करता आशिल्ले. आनी त्या टायम कळलें आमकां कळना की हो मुस्लिम की हिंदू म्हणून कळ्ळें. ते फक्त शरिरा आधार वयर प्रभुपाद म्हणटा की शरिरा आधारावर आमी फक्त विभाजन करतात की तूं हिंदू तूं मुस्लिम म्हणून. पण मेल नंतर कळलें वट्टू एकच आसा पुरा, काही फरक पडना. तर तशी पुरा पळोवचें मेळटा. साक्षात्कार जावंक हाजे भितर की आमी अशी एक शरिरात ताचे प्लॅटफॉर्म वयर आमी विभाजन करते उरतात की तूं अशी तूं व्हड एज्युकेशन तूं कमी एज्युकेशन तूं रिच तूं पुअर अशें वटू म्हण आमी करतात म्हणून. तर हे आमी कृष्ण भितर हे वटून शीख नाच हे वटू आमी फक्त एका बॅनरा भितर आतां आमी देवाल पुत्र आनी आमी भक्ती केल्यान आमकां हे जगातून भायर पडचें म्हणून आमकां हेचे एक उद्देश आमगेले. तर प्रभुपाद मुखार म्हणटात की एक रियल इंडिपेंडन्स कसले खरे इंडिपेंडन्स कसले आमी इंडिपेंडन्स फ्रॉम ब्रिटीश म्हणटाच. तर प्रभुपाद म्हणटात की एक आमी अशी इंडिपेंडन्स तातूंत इंडिपेंडन्स मेळना आमकां केन्ना एक फक्त आज ब्रिटीश आमकां रूल करता आसा. आनी ब्रिटीश गेले नंतर कळलें आमगे लोक आमकां आमकां खावन घालतले. तर म्हणटात की एक लोकांक कळलें की एक हे आमचे इंडियन लिडर्स अवसर मेळटले तर आमगे लोकांक लुटच्या खातीर. आतांचे टायमार बी चलता आसा की ब्रिटीश केन्ना गेले 50 वर्स जाल्यात ब्रिटीश वचून. तरी पण हांगा इतले वटून करप्शन चलता आसा. लोकांक मारता आसत पुरा लोक तागेलो स्वता फायदो घेवन आमगे लोकांच आमकां फायदो घेवपाचो. तर इंडिपेंडन्स कितें आसा आमकां ते खरें इंडिपेंडन्स नाहीये अशी म्हणटा आमकां. तर भक्तीनाथ सरस्वती ठाकूर हांणी म्हणटाच की कोणी अशी विचार करतात न्ही की हांव एन्जॉय करता मेटरियल लायफ आनी कोणे एक्चुअली एक असल गुरू का चूज केल्या तांगेली कोणाची अंधकारत आसा. एक म्हणटात एक कुरडो व्यक्ती उरता ताका दोळ नाच ताका आनी दुसरो कुरडो व्यक्ती ताका रस्तो दाखयता कशी रस्तो दाखयतलो ताका दोगलो वचून एक खड्ड्यात पडतले. ब्लाइंड मॅन लिडिंग दी ब्लाइंड पर्सन अँड दे विल ऑलवेज फॉलो इन डिच. तर हे जगात तशी चलता. आनी आजकाल लोक कोणाक फॉलो करताच ब्लाइंड लिडर्स हाका. एक लिडर्स होता तांकां ब्लाइंड तांकां स्पिरिच्युअली काही घेवचे दिवचे नाची तांकां काही इंटरेस्ट नाची फक्त तांगेले फायद्या खातीर बसतात तांणी. आनी असल लोक कोण ताका सपोर्ट करता ब्लाइंड लोक तांकां बी काही दृष्टी नाची फक्त कळलें तांणी अशी लिडर्स बरे उलतात म्हणून बरे ऑर्डर करतात स्वप्न दाखयतात म्हणून तांकां अशी फॉलो करताच. आनी त्याला कोट्टू मेळना एक खड्ड्या भितर पडताच तांगेले जिवनात तांगेले संपता तांगेले नाश जाता तांगेले अशी. तर हे एक्चुअली खरे म्हळ्यार लोक लिडरशीप फॉलो करतात न्ही लोकांक दिसता एक बरे लिडर फॉलो करतात म्हणून आनी तांगेले दशा जाता म्हणून अशी. तर भक्तीनाथ सरस्वती सांगता की
आम्ही अंधकारात असा आहे जगा भितर आम्ही एक रियल गुरुक आम्ही फॉलो केल्यार तांकने हे जगा भितर भायर पडच्यात म्हणून आमकने असल गुरु आमकां फॉलो करका कोणाक म्हणे हे जगाची रियालिटी दाखयता खरे कसल आसा जगा भितर ते आमी दाखयता आणि खरे मार्ग कशी आम्ही जगा भितर भायर पडच्या खातीर आणि देवाल भक्ती कशा ते हे मार्ग दाखयता तो खरे गुरु म्हणून सांगता अशी तर एक वैष्णव असा एक गुरु प्रे करता ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर मिलता मैना तस्मै श्री गुरुवे नमः तर एक गुरुन मगेले ट्रान्सलेटर नॉलेज एक अध्यात्म ज्ञान असा ताजे ताजेन मगेल दोळे ओपन केले हा ताजेन दोळ ओपन केले आणि तशी करून आम्ही आमगेले आमकां दृष्टी आमगेले पूर्ण दृष्टिकोन बदलता आमगेले भावना बदलता भावना शुद्ध जाता आमगेले तशें करून आम्ही हे जगा भितर उर्न बी आम्ही ने एक शुद्ध जीवन आम्ही जगच्या आता कशी आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक प्रॅक्टिस करणं हे पॉसिबल असं म्हणून सांगता सर आणि मुखार अशी म्हणतात की प्रभुपाद टुमारो टू आर्टिकल्स बरयत आशिल्ले तांकां जाले एक पयली चॅप्टर तुम्ही आयकुचे पुरो की तांगेले गुरु आसा भक्तीसिद्धांत सर ठाकूर तांणी सांगिल्ले की वेस्टर्न कंट्रीज वचून प्रिचिंग करता तांणी ते एक आज्ञा म्हणून घेवन तांणी फॉलो करता आशिल्ले की हांव कशी प्रिचिंग करचें म्हणून टुमारो टूने तांगेले बिझनेस घेवन फॅमिली घेवन ते पुरो करून करून ताजे भितर वेळ काडना तांणी प्रचार बी करता आशिल्ले प्रचार कशी करता आयिल्ले आर्टिकल्स बरयताले बॅक टू गॉड मॅगझीन तांणी चालू केले ते बी डिस्ट्रीब्यूट करच्या आधी स्वतः वता आशिल्ले तांणी पैसे नाशिल्ले तांगे कडेन ते पैशा कशी बी स्ट्रगल करना तांगेले ते दुकानाचे रेंट बी एक्चुअली दिवच्या खातीर फाटल्यान आमकां जाता येईल तांकां ते तशी बी करना कशी बी एक मार्ग येतलो भायर म्हणून तांणी बरोवचे बंद केले ना तांणी आणि पब्लिश करचे बी बंद केले ना तांणी नियतम 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 प्रचार करती उरता येईल तांणी नियमान एकदम प्रचार करता आशिल्ले आणि सद्दां रेग्युलर बेसिसवर प्रचार करते उरता आशिल्ले तर अशें म्हणटात की गांधी एक महात्मा गांधी बद्दल म्हणटा तांणी की गांधी आणि दुसरे लोक सुमार भगवद्गीता बद्दल उलयता आशिल्ले पण आम्ही पळयता आतां की आजच्या टायमार इंडियन्स भारतीय लोक तांगेले गीता केन्ना विसरनात तांणी पण ते खरे गीता ज्ञान कसं गुतना तांकां तांकां एक कृष्ण म्हणून गुत आसा स्पीकर ऑफ द गीता म्हणून गुत आसा तांकां पूण ते पण खरे मार्ग खरे जीवनात लक्ष वटलो गुतना म्हणून तर ते ऍक्च्युअली काय जालें की एक प्रभुपादान सांगलें की हांव एक भगवद्गीता एज इट इज म्हणून एक प्रकाशित करता आणि लोकांक खरे ज्ञान दिवका म्हणून आणि तांकां दिसेल की देवाल एक मेसेज चैतन्य महाप्रभू मेसेज वटलो लोकांक दिला की हरे कृष्ण महामंत्र जप केल्यार मात्र तुमगेल जीवनाचे उद्धार जातलो म्हणून तर प्रभुपादान खूप प्रयत्न केले की हे लॉर्ड चैतन्यस मेसेज प्रीच प्रचार करचे खातीर कशी लेटर घेवन आणि पुरा सुमार लिडर्साक गव्हर्मेंट लिडर्स तांगे लेटर बरयती उरता आशिल्ले तांणी आणि रेस्पेक्टेबल लोक उरता आशिल्ले एक व्होड सोसायटीक रेस्पेक्ट लोक उरता जास्ती पयशा जास्ती इन्फ्लुएन्स तांकां लेटर्स बरयती उरता आशिल्ले आणि कोण बी अशी व्यक्ती तांकां दिसता की इन्फ्लुएन्स आसा म्हणून तांगे लेटर्स बरयती कॉन्स्टंट तांगेले एक्टिविटी चालू उरता आशिल्ले विचार करा की प्रभुपाद कशी स्ट्रगल करता आशिल्ले तांगेले बिझनेस घेवन फॅमिली सपोर्ट बिलकुल नाशिल्ले इवन बिझनेस बिलकुल सपोर्ट नाशिल्ले तांकां ते हातूंत बी तांणी प्रचार बी करच्या विचार करता आशिल्ले इतली स्ट्रगल केल्या प्रभुपादान तर इतलो आर्टिकल्स बरोवन तांणी कितें दिसतलें हे तर म्हाका येना कोणाक तरी अटेन्शन मेळटलें आनी लोक म्हाका हे प्रचार करचे म्हाका मदत करतलो म्हणून अशी तांगेले मदत आशिल्ली कोण तरी केम इंटरेस्ट घेवन म्हाका हे मदत करतलो म्हणून तर तांकां दिसतलें की कोणी रेस्पॉन्ड करतले तांगे लेटर्साक की ओ एक्चुअली हांव तुका रेस्पॉन्ड करता म्हणून हांव तुका इन्वायट करता कोणी तांकां रेस्पॉन्ड करनाशिल्ले आणि कोणी रेस्पॉन्ड करता आशिल्ले कशी तांकां नेगेटिव्ह रेस्पॉन्ड नाही म्हाका इंटरेस्ट नाची हांव टू प्लीज मुखार आनी बरी नाक म्हणून तर प्रभुपाद एक टायम अशें उठून बरयता आशिल्ले 1947 एक टायम ताणें प्रभुपादान अभयचंद्र अशें तांगें नांव एक हाय गव्हर्मेंट ऑफिसर्साक तांकां लेटर बरयता आशिल्ले कसो म्हणून एक रेमेडी रायट्स हिंदी पासून रायट्स चालू आशिल्ले उरता कोणी तर रायट्स ताजें सोल्युशन कसलें आसा म्हणून हातूंत सोल्युशन दिता म्हणून तर त्या लोकांक तांकां इंटरेस्ट काय दिला तांणी
तर प्रभुपादान विचारले की ने मग एक गव्हर्नर ऑफ वेस्ट बेंगाल तांगेलकडे एक मग अपॉइंटमेंट दिया म्हणून तर ते गव्हर्नर सेक्रेटरी असा ताणे का सांगले की गव्हर्नर तक टाइम नाही तका ताकी इंटरेस्ट नाची बिलकुल तर बिकॉज कळले सुमार प्रेशर असता का कामाचे आणि प्लीज आता ताजी मुखार काही नो नो अदर कम्युनिकेशन आफ्टर दिस म्हणून इवन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो रिग्रेटेड that they are unable to accept your request. तर अशें तुकान सुमार स्ट्रगल करता आशिल्ले प्रभुपाद आणि मुखार पळयतात की एक कलकत्ता भितर रायट्स येता येयले हिंदू मुस्लिम रायट्स तर कलकत्ता रायट्स नंतर कल पयले प्रभुपादान एक रिहेबिलिटेशन कमिटी तक भी लेटर पयले की रिगार्डिंग हरी कीर्तन प्रसादम तांगेले रिप्लाय आयले ते एक अशी तुम्ही सोल्युशन दितात रायट्स खातीर तांगेले ते हाय कमिशनच्यान रिप्लाय आयले की हे हरिकीर्तन प्रसादा बद्दल तू स्वतः प्रोग्राम करले अडना म्हणून ना पण प्लीज एक्चुअली आम्ही इंटरेस्ट नाची तुला आणि मेल कमिटीत बी इंटरेस्ट नाची आणि आमकां इंटरेस्ट नाची मिटींग खातीर म्हणून तर ते बी रिजेक्ट जालें तागेले तर प्रभुपाद पळयता खेळ सक्सेस मेळटा खेळ फेल्युअर मेळटा पण फेल्युअर मेळ्ळें बी प्रभुपाद बिलकुल डिसहार्टन जायनाशिल्ले एक कॉन्फिडन्स घेऊन मुखार वता आशिल्ले ओके ते आम्ही आमगेले कळ्ळें पाऊल एक्चुअली मुखार घेवं का आम्ही केन्ना कोणी एक्सेप्ट कर कोणी मदत करता कोणी मदत करना कोणी सक्सेस मेळटा फेल्युअर मेळटा पण आम्ही वतीर उरका मुखार देव फाटल्यान आसा आमगेले आणि आम्ही लढाई करतीर उरका जशी अर्जुन कृष्णा अर्जुनाक सांगता येयलें तूं लढतीर उर हांव तुका फाटल्यान आसा म्हणून प्रभुपाद सेम प्रिन्सिपल फॉलो करता आशिल्ले की हांव लढतलो मैदानात देवाल एक सपोर्ट उरतलो फाटल्यानच्यान आनी मागीर लढचें काम म्हणून तर प्रभुपाद एक वैष्णव प्रिचर म्हणून एक रोल प्ले करता आशिल्ले आणि इतले वटून लेटर्स आनी पुरा तांगेले पुरा चालू उरता आशिल्ले सेक्रेटरीज एक्चुअली गव्हर्मेंट ऑफिसर्स तांगेले कळ्ळें सुमार वटून विचारते केन्ना एक्चुअली एक क्षण बी नाची त्याने शांतीत बसता येईल त्यांनी तांगेले प्लॅन चालू उरता बिझनेस करता प्लॅन चालू आशिल्ले की आणि मुखार कशी वचका म्हणून प्रचार कशी मुखार वचका म्हणून बिकॉज काल एक टाइम तांगेले गुरू सांगले की तुम्ही हे प्रचार करता म्हणून तार मुखार एक्चुअली तांगेले तेचे प्लॅन चालू आशिल्ले कशे तरेन प्रचार करता कशी करता गुंतना तांकां वैष्णव म्हणल्यार म्हाका वचून प्रचार करचे आसा हांगच्यान चालू कर म्हाका ते वैष्णव म्हणल्यार वचून प्रचार करचे आसा म्हणून उठलो का मेल आवाज ऐकत नाही पुरा काही डिस्टर्बन्स नाची ने ना प्रभुजी मस्त क्लियर असं व्हॉइस क्लियर असते व्हेरी ओके क्लियर हरे कृष्ण तर एक इंग्लिशमॅन एक ताणे सांगले महात्मा गांधी बद्दल की महात्मा गांधी कशे टायप ऑफ व्यक्ती असतो म्हणून एक अननोन फ्रेंड म्हणून अननोन फ्रेंड टॉपिक चॅप्टराचे नाव असा अननोन फ्रेंड म्हणून महात्मा गांधी बद्दल उलयतात त्यांनी की महात्मा गांधी बद्दल इतली त्यांनी विचार केले तो एक ओढ तरीके व्यक्ती असा आध्यात्मिक व्यक्ती असा भगवद्गीता फॉलोवर असतो इतली त्यांनी पुरा भगवत वाचून घेतल्या त्याचे प्रिन्सिपल्स फॉलो करत असतो म्हणून तकने खरे गायडन्स दिवका म्हणून तशी तर ताणी म्हणटा आशिल्ले एक इंग्लिशमॅन की हो महात्मा गांधी कोण एक सेंटली पर्सन एक साधू व्यक्ती असा पॉलिटिशियन भितर पॉलिटिक्सात कळले आम्ही केन्ना पळयना कोणी साधू उरतात म्हणून पॉलिटिशियन तांगेले भावना वेगळे उरता तांगेले तांगेले लोकल फायदे घेवचे रूल करचे ते साधू म्हणून एक्चुअली तांगेले प्रवृत्ती उरना तांगेले कळ्ळें पण एक महात्मा गांधी भितर पळयलें की एक साधू असा पॉलिटिशियन भितर आणि तशी तागेली भावना आसा म्हणून पण प्रभुपाद कल पळयता आशिल्लो तो कशी बी उरू पण पूर्ण तरीकेन तो कळ्ळें शुद्ध कृष्ण भवनात नाची म्हणून प्युअर डेवोशन सर्विस भितर नाची तो आणि तागेले कळ्ळें महात्माचे लक्षण नाची तागे लक्षण नाची ताका अशी भगवद्गीता भितर पळयलें न्ही महात्मा नस्तु पार्थ म्हणून तर महात्माचे लक्षण ते भगवद्गीता भितर मेन्शन केल्या तसल तागेले गुण नाची अशी प्रभुपाद म्हणटा अशी विचार करता आशिल्लो तर त्या वटून विचार करना प्रभुपाद तांकां लेटर नियमित रूपान तांकां बरयत उरता आशिल्लो की तांकां सांगता येयलें की तुम्ही भगवद्गीता तुम्ही वाचा तुम्ही हे पॉलिटिक्स सोडून दिया तुम्ही आता तुम्ही या दोघ बरोबर भगवद्गीता वाचा अशें प्लॅन आशिल्ले विचार करा आमकां हास्या पुरो आमी की आमी अशी प्रभा अशी बयता येयली म्हणून पण प्रभुपाद सिरियस आशिल्ले प्रभुपाद एकदम सिरियस आशिल्ले की म्हणटा येयले तुम्ही पॉलिटिक्स सोड ना
आमगेल वटू आम्ही ने येऊन दोघं बघतो वाचा म्हणून लाईफ तुम्ही परफेक्ट कर म्हणून हे वटू सोड सोड म्हणून अशें वटू तांगेल प्लॅन आशिल्ले प्रभुपादाले पण तांगेल लेटर केन्ना महात्मा गांधी पावून आशिल्ले इतली एक महात्मा गांधी एक व्हड लिडर आशिल्ले देशा भितर तांक सुमार उठून देशा भितर वेगळे जाग्यात ना सुमार लेटर्स येता तांकां तांगे बद्दल काय प्रॉपर लेटर खंय वाचता तांणी पण प्रभात धांडीतून उरता आशिल्ले तेन्ना खंयचे केन्ना बंद केला लेटर धाडूचे तर प्रभात एक लेटर अशी बयल्या तें पळोवचें आमी की महात्माजी मेगेले साश्टांग नमस्कार तुमकां हांव तुमगेल अननोन फ्रेंड बट हांव तुमकां एक सुमार वेळ तुमकां बरयल्या लेटर्स पण तूं केन्नाय म्हाका रिप्लाय केलो ना म्हणून पण हांव तुगेले मेगेले पेपर्स मॅगझिन्स बॅक टू कोडे मॅगझिन आसा ते बी तुमकां धाडिल्या पण तुम्ही सेक्रेटरी सेक्रेटरी तुम्ही सांगले की ने तुम खूप कमी टाइम आसा तेवढं रीड करच्या खातीर आणि तांणी एक मॅगझिन तेवढं वाचच्या बी टाइम नाची म्हणून तेवढं अशी मेसेज तांणी वाचल्या तर आणि म्हणतात की ने एक मुखार एक्चुअली प्रभुपाद तांकां वॉर्निंग दिले तांकां की तुमगेले अशी बी जावचे तुम्ही असं उठून मार्गात आसात तुम्ही तुमगेले एक इनग्लोरियस डेथ कॅन बी तुमकां मरण येवचे शकता इनग्लोरियस म्हणजे बरें मरण उरचें ना म्हणून तशी बी जावचे शकता म्हणून तशी महात्मा गांधीन तांकां एक प्रोफेसी म्हणून तांकां धाडिल ताका प्लीज तुम्ही सोड सोडा टू पॉलिटिक्सान ही पुरा आणि तुम्ही आमगेले बरोबर येवन भगवद्गीता वाचा म्हणून तर एक वॉर्निंग दिली तांकां एक इनसिग्निफिकंट प्रभुपाद स्वतः इनसिग्निफिकंट फ्रेंड म्हणून लेखता आशिल्ले तांणी अननोन फ्रेंड अँड इनसिग्निफिकंट फ्रेंड म्हणून लेखता आशिल्ले तांणी तांणी म्हणटाले की तुम्ही केन्ना पर्यंत retire if you don't retire timely from politics and कोण तेगेन भगवत प्रचार करच्या तातूंत एंगेज जायनाच तुमगेले तुमगेले रियल फंक्शन नाची महात्माची म्हणून आणि तुमगेले इनग्लोरियस डेथ जातले म्हणजे मरण तुमगेले बरे पावचे ना ते कशे जातले मुसोलिनी हिटलर आणि लॉयड जॉर्ज सुमार लिडर्स आसा तांकां कशी मरण जालें तांगेले आणि अमेरिकन लिडर्स तांकां मरण एसेसिनेट केलें तांकां शूट केलें तांकां तसं इनग्लोरियस डेथ जावचे शकता म्हणून त्या जावचे नाक म्हणून तुम्ही हे सोडा म्हणून अशें सांगलाय प्रभुपादान तर प्रभुपाद कसले पळयत आशिल्ले तांकां एक तांके एक तांके दिसता की मेगल फ्रेंड हो ताका एक ताका वांचीव का म्हणून ताका जीवन वांचीव का म्हणून जीवन बरें करून जगता ताणें म्हणून तर सुमार वर्सांनी कितें प्रभुपादाक महात्मा गांधी कडेन अप्रोच करचें आशिल्लें तांकां हे मेसेज घेवन पण कशी बी तरेकेन तांकां अप्रोच करचें नाशिल्लें तर कशी बी तर तांणी बी एक म्हणटात की एक कॉन्फिडन्स तांणी डाऊन जालें ना तांगेले तरी खूप प्रयत्न करतले तांणी दुसरी वेळ अशी एज्युकेट केली तांकां गांधी की एक अहिंसा बद्दल गांधीक म्हटले की तुम्ही अहिंसाचे पाथ तुम्ही फॉलो करता तुम्ही पण भगवद्गीता बद्दल अहिंसा बद्दल इतलं काही सांगितलं ना म्हणून लढाई कर का जगात लढाई इम्पॉर्टंट असा पण लढाई फॉर द राईट कॉज पण मस्ट तर म्हणतात की अहिंसा आणि नॉन व्हायलन्स मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय व्हायलन्स जस्ट एज लाईट इज फॉलोड बाय डार्कनेस तर प्रभुपाद म्हणत आशिल्लो की whether you care to know from the right source or not पण तुमगेले पुरा अटेम्प्ट तुमगेले पुरा प्रयत्न असा युनिटी क्रिएट करच्या खातीर तर तो म्हणतात की नाही पुरा हिंसान एक्चुअली फॉलो जातल म्हणून हिंसा जावन जातल म्हणून कशी युनिटी अशी इमिडिएटली मेळना म्हणून तर अहिंसा एक रेग्युलर फॅक्टर असा सोसायटी भितर अहिंसा आमकां रूट आउट करचे ना केन्ना अहिंसा फॉर द राईट कॉज अहिंसा एक्चुअली उरता म्हणून हिंसा एक्चुअली उरता केन्ना सोसायटी भितर हिंसा आमी कोण तरी आमकां रूट आउट करचे ना आमकां पण हिंसा हॅज टू बी फॉर द राईट कॉज जसे आता म्हणतात की नाही कोणी एक कोणते लढाई आमकां मारच्या आयल्यार आमी लढाई करण्याशी आमचे गब्बरशे ना आमकां लढाई करता आमकां पण कला लढाई करता आमकां वांचुच्या खातीर तर तशी लढाई करचे एक अशी स्वतः वांचुच्या खातीर एक नेसेसरी फॅक्टर आसा हे महात्मा गांधी अभयचरण प्रभुपाद सांगता आसा महात्मा गांधीक तर
प्रभुपाद केना महात्मा गांधी अनेक पॉइंट सांगता की एक तुम्ही गुरु एक्सेप्ट करा म्हणून आणि तातूंत एक श्लोक बी ताणें रिसायट केला ताणें की भगवद्गीता भितर तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशांती ते ज्ञानम ज्ञानीन सत्वदर्शन तुम्ही गुरु स्वीकार करा तुम्ही आणि आणि सांगले की ने तुम्ही इमिडिएटली तुम्ही ने पॉलिटिक्स भितर पळय एक टाइम तांणी सांगले मेसेज दिले आणि ताजे भितर रिपीटेडली मेसेज तांणी धांडीतील उरत आशिल्ले ताका की गेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स इमिडिएटली तांणी विचार पळयले की महात्मा गांधी इतले सेंटली क्वॉलिटीचा एक साधू म्हण की गुण आसा तांगेले भितर आणि सुमार तपस्या करतात तांणी पण तांगेले तेने एक अशी सेंटली क्वॉलिटीज फक्त ने वेस्ट वचचे ना म्हणून असं पॉलिटिक्स घालना तर पॉलिटिक्स भायर येऊन भगवद्गीता आत्मसमर्पण करणं भगवत वाच म्हणून आणि तांणी दुसरे टाइम आणखी एक तांकां एक तांकां सोल्युशन दिलं तांणी की एक महिन्या खातीर फक्त ने पॉलिटिक्स तुम्ही ने सोडून सोडा म्हणून एक ऍक्टिव्ह पॉलिटिक्स एक महिन्याक सोडून सोडा आम्ही बरोबर येऊन भगवत वाचा आणि पळयता तुम्ही सिन्सियर आसा ऑनेस्ट आसा यू आर ए मोरलिस्ट ऑल्सो इन दिस वे प्रॉपर एक्चुअली तांकां एज्युकेशन आणि लेटर्स फॉर बरीती सतत बरीती उरता तांणी आणि शेवटू लेटर्स बरोवन बरोवन तांकां एज्युकेट करता प्रयत्न करता आशिल्ले आणि एक टाइम कळ्ळें जालें की केन्ना ते इंडिया आणि पाकिस्तानाचे पार्टिशन जाले नंतर तर कळ्ळें जालें एक अशी सुमार टू टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आशिल्ले तर महात्मा गांधीन फास्ट अंटील डेथ म्हळ्यार केलें खावचे पिवचे ना फास्टिंग उपास करचे मरण जावं पर्यंत केन्ना तांगेले डिमांड्स तांकां मीट जायना म्हणून मेळना तांगेले त्या डिमांड कल आशिल्ले गांधी म्हणटा आशिल्ले की ने टिल इंडिया इंडियान एक्चुअली एक पेमेंट करका पाकिस्तानाक कितली 550 मिलियन रुपीज 550 मिलियन म्हणजे 55 करोड रुपीज एक्चुअली पाकिस्तान दिवका म्हणून हे कशी आहे एक कंडिशन आशिल्ले पार्टिशन एग्रीमेंटा भितर पार्टिशन जाल्या नंतर ना 55 करोड रुपीज पाकिस्तान दिवका म्हणून केन्ना पर्यंत दिनात न्ही तेन्ना हांव फास्ट तोडना म्हणून सुमार टू हिंदू रेफ्युजीज फ्रॉम पाकिस्तान ते म्हणटा येयले की ने हे गांधीक ताणें मरका म्हणून हो कशी अशी डिमांड करता म्हणून पाकिस्तानाक इतले पयशे दिवचा विचार करता म्हणून पण ते एक्चुअली कळलें फास्टिंग करता आसतना सुमार एक्चुअली एक दिवस ने लागी वता तांगेले मरणा खातीर तर कशी बी कळलें की ने लोकांनी एक्चुअली तांकां अशी येवन त्या फास्टिंग सोड तुका डिमांड पुरा करतात म्हणून आणि गव्हर्नमेंट लिडर्स मेळून ते पेमेंट करून सोडले पाकिस्तानाक 50 करोड रुपीज आणि त्याची लोक नाही टू लोक त्याची उलटी दुसरी म्हणचे लागले कल म्हणचे लागले नाही गांधीन जगका ताणे पहिले म्हणता गांधीन मरका म्हणून त्यानंतर हॅव टू पैसे दिले म्हणते गांधीन जगका म्हणून तर त्यानंतर ताचे बरोबर हिंदू बोली मुस्लिम व्हायलन्स आणि राईट्स पुरा चालू आशिल्ले हे पुरा चलता आसतना चालू आशिल्ले ते पुरा ताजे नंतर लास्ट कळ्ळें जालें की ने एक इनक्लुज डेथ महात्मा गांधी मरण जालें कळ्ळें जानेवारी 30 तारखेक एक खंयची दिवस ताणे ड्राफ्ट केले न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दी काँग्रेस पार्टी इंडिया खातीर एक काँग्रेस पार्टी खातीर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ताणी ड्राफ्ट केले ताणी तर गांधी महात्मा गांधी कल केले तांगेले एक सांजेचे जेवण जेवून आणि ही वॉज वर्किंग एंड स्पिनिंग मिल तांगेले ते चरखा उरता इल्ले ताजेर काम करना ही वॉज वॉकिंग टुवर्ड्स ए प्रेयर मीटिंग एक प्रार्थना मिटिंग वता आशिल्ले तांणी एक अशें न्ही की एक मॅटेरियल पॉलिटिक्स मिटींग काय नाशिल्लें देवाल एक्चुअली कळलें एक सत्संग वता आशिल्ले तांणी आणि थंय तांकां 3 टायम तांगेले छाती भितर मारले तांकां टायम मारले तांणी नेक्स्ट टायम आणि त्याची टायम म्हणटा येईल की एक महिना पयला प्रभुपादाल एक लेटर आशिल्लें तातूंत अशी बरयल्लें की रे तुमगेले केन बी मरण पावचे जाता म्हणून इनग्लोज डेथ जातले प्लीज तुम्ही सोडा पॉलिटिक्स आणि मेलबोर येऊन वाचा म्हणून तर ते प्रभुपाद विचार करते की हांव अशें म्हणलें तें खरें जालें म्हणून कळ्ळें म्हणलें तें खरें जालें म्हणून ताणें अशी विचार केले तर तर म्हणटात की ने महात्मा गांधी रेग्युलर प्रेयर्स आमकां एक एग्जाम्पल उरता वैष्णवा खातीर तर महात्मा गांधीन कळलें एक नियमित रूपान तांणी प्रेयर्स प्रार्थना करता आशिल्ले देवाक तर केन्ना बी प्रार्थना सोडिल्ली ना तांणी आणि तांगेले मरण केन्ना पावले मरणा वेळेला त्याने खे वता तांणी सत्संगा वता आशिल्ले तांणी कीर्तनाक वता तांणी थंय न्ही
तर तांगेले रेग्युलर पार्टिसिपेशन कॉन्ग्रिगेशनल प्रेयर that he had been strong in his work to raise the moral standard of humanity. तर आम्ही हांतुले कम शिक्षा मेळटा की आम्ही रेग्युलर तरीके नियमित रूपाने आम्ही सत्संग करतील उरताचे आम्ही देवाला नाव जप करतील उरताचे कृष्ण माना प्रॅक्टिस करतील उरताचे आम्ही त्यानं आमगेले एक भितरचे स्पिरिच्युअल स्ट्रेंथ वाढतं आमगेले आमगेले एक कृष्ण माना प्रॅक्टिस का आमगेले आणि भितरचे स्ट्रेंथ वाढतं आमगेले तशी आम्हाला सांगतील गेल्या ते महात्मा गांधीने एक्झाम्पल आम्ही कळतं म्हणून तर नियमित रूपाने आम्ही येणे प्रॅक्टिस करका कितली बी त्रास झाला आम्ही करतील उरका म्हणून आणि मन आमकने सुमार उठून आमकां कारण दिती उरतले आज करचे नाका म्हणून अशी पण आमकने गुत आसा ते करताचे त्या आमी ते मनाची डिमांड सोडून आमी हेवटू करतील उरल्यार मात्र आमगेले लक्ष्य प्राप्त जाता सांगिल आसा तुला तर गांधी स्पिरिच्युअल स्टेटस म्हणजे कसं आहे तर गांधीजी मायनस ही स्पिरिच्युअल ऍक्टिव्हिटीज गांधीजी महात्मा गांधी तो कोण बी नाशिल व्यक्ती तागेले आध्यात्मिक कार्य सोडल्यार न्ही तो एक ना साधारण मनीस आशिल्लो पण तागे आध्यात्मिक कार्य आशिल्लें म्हणून ही बिकम बिग पर्सन आणि इतले उठून तांणी पुरा लोकांक लिडर बन दाखवून दिल ताणें ते कसले खातीर की तागेले आध्यात्मिक प्रॅक्टीस आशिल्लें बरें करना ताजे खातीर तो इतलो करचें जालें ताका लोकांक बरें करून गाईड केलें ताणें तर तो एक ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन आशिल्लो पण तो सेंट आशिल्लो साधू आशिल्लो पॉलिटिशियना भितर एक व्हड व्हड लिडर्सा भितर पॉलिटिशियन आशिल्लो अशें म्हणून सांगलें तुका तर महात्मा गांधी एक म्हणतात की हरिजन मुवमेंट एक महात्मा गांधी हरिजन मुवमेंट बी चालू केले हरिजन म्हळ्यार कळलें एक हरील चेडू तर हरिजन म्हळ्यार कळलें तांणी एक लो क्लास ऑफ पीपल सांत दर्जा चिठी लोक उरता तांकां हरिजन तांकां बी वयर हाडटा म्हणून अशें तांगेलें लक्ष आशिल्लें त्या वटून प्रभुपाद म्हणटा आशिल्लो की एक हे एक तांगेले एक नेचराचे एक एसेन्शियल आस्पेक्ट स्पिरिच्युअल आस्पेक्ट आशिल्ले गांधीज लाईफ तागेले जिवना भितर एक एसेन्शियल आस्पेक्ट आशिल्ले एक मोठ्यो क्लासेस ऑफ लोकांक एक बॅनरा भितर हाडका म्हणून आणि ते गुण खंयच्यान आयले भगवद्गीताचे एक स्टुडंट आशिल्लो म्हणून तो बिकॉज ही वॉज स्टुडंट ऑफ भगवद्गीता दॅट्स वाय हेव टू गुण आयले तांगेले भितर त्या टू हांवें प्रभुपाद सांगता आशिल्ले की आमी भगवद्गीता वाचताचे आमगेले भितर हे सुमार गुण येवचेले आणि तशी भगवद्गीता एज इट इज वाचतात न्ही सुमार ताका निरंतर आमी लक्ष ध्यान दिताचे आमी ताजे ताजे वरकाल ताजे रिसर्च करती उरतात आमी आमगेले अशें पुरो गुण आमगेले भितर येता म्हणून सांगिल्लो आसा आणि एक टायम जाले प्रभुपाद बी सुमार उठून प्रचारकाचे ते मॅन्युस्क्रिप्ट्स बरयत आशिल्ले तुका सांगले की एक व्यक्ती आसा डॉक्टर अलगप्पा म्हणून तांणी एक तांणी इंटरेस्ट दाखयले तुगेले मॅन्युस्क्रिप्ट बरयता तुका इंटरेस्ट आसा म्हणून हांव तूं मदत करता म्हणून कळ्ळें आणि तुका मदत करना कॉल जावं ते कर दिता म्हणून आणि केन्ना एक्चुअली प्रभुपाद तांगेर गेले न्ही तुम्हारो एक्चुअली पळयलें की ने तांगेल सडनली तांगेल मॅनेजमेंट अशी इतले मेहनत केले 3 4 6 6 महिने तांणी मेहनत केले बरोवचे खातीर ते पुरा चोरी जाले तेगेले प्रभुपाद जाले तर प्रभुपाद इतली ने प्रभुपाद इतली ताका शॉक जाले प्रभुपादाक की मेगेले इतली म्हयन्याची पुरा मेहनत आसा एक कडेन पुरा ना जाल म्हणून कसं करचें म्हणून हांवें तर एक अंधकारात जाला एक्चुअली थोड्या वेळा खातीर कसं करचें म्हणून कळ्ळें आतां तांकां कितें एक डाऊट आशिल्ले की कोण केलें म्हणून तांकां अशी मनात आशिल्लें की हे कोण केलें तांगेले ताका अशी प्रूव करचें जालें ना तांकां कोण केलें म्हणून पण तांकां एक मनात ताची डाऊट आशिल्ले हे कोण केलें तागेल सर्वंट नोकर आशिल्लो आनी तागेले चेडू आशिल्ले तो पूत आशिल्लो ताणें केलें उरतलो म्हणून कसलो उद्देशान पैसे घेवचे खातीर एक रेसिंग ते आवटू विकून काले पैसे खर्च म्हणून पण हे एक मिस्ट्री म्हणून जालें ते काही कळना काही प्रूव बी केला ते सोड सोडले प्रभुपादा कडेन रावन ताजे भितर ते हातूंत पळयतात की ने प्रभुपाद बायल आसा राधाराणी आनी तागेले चेडू एक टाइम बी तांणी सपोर्ट केलो ना प्रभुपादाक तागेले प्रिचींग मिशना भितर बी तांगे बिझनसा भितर बी तांणी फक्त पळयत आशिल्लें की ने आमकां मेंटेनन्स कशी येतलो मग घरात मेंटेनन्स केन्ना येतले आनी मेंटेनन्स केन्ना तातूंतले गोजी गलाट करता आशिल्ले तांणी कळ्ळें इवन ते राधाराणी बापूस आसा तो बी कंप्लेट करता की तूं तुगेले फॅमिलीक समज पळयना म्हणून
लक्ष दे म्हणून. तर शेवटू चालू आशिल्ले ताका बिलकुल सपोर्ट मेळना. तांकां भरपूर दुःख जाता आशिल्लें की मागीर फॅमिली खातीर सपोर्ट मेळना. हांव कळल बी कळ्ळें इंडिया फक्त एकलो लढता म्हणून उठून सारकें ना. पैसे बी एकलो कमयत आसा. फॅमिली कडल्यान सपोर्ट मेळना. फक्त पयशे खातीर एकलो सपोर्ट करता आसता म्हणून. तर एकदम साक्षात्कार जालें की ने एक स्वता लढाई उरतल मेगेले. पण हांव मुखार वतलो. पळोवया देव खंयची बी तरेकेन मार्ग दाखयतलो म्हणून तशें तांकां मनांत आशिल्लें तांगेलें. तर तांगे अशी मनांत आशिल्लें की एक जगा भितर एक खुशी हाडचे खातीर जगात खुशी हाडचे खातीर आनंद हाडचे खातीर लोकां भितर ने बरें जीवन तांकां जगच्या खातीर पण ते करचे हातूंतले लोक ने सफल जाल ना म्हणून दे आर नॉट सक्सेसफुल. कळ्ळें. पण ताजे भितर कळ्ळें उलटी जातात पुरा जगा भितर. कसले का लोक ने एटॉमिक बॉम्ब तयार करतात पुरा. कळ्ळें. तर म्हणटा पळयतात न्ही की हे जगा भितर न्ही केन्ना सोल्युशन मेळना आमकां. मटेरियल वर्ल्ड कॅन हॅव ओनली मटेरियल प्रॉब्लेम्स एक्चुअली. कळ्ळें. आनी इफ यू वॉन्ट सोल्युशन आम सोल्युशन मटेरियल वर्ल्डा भितर देर कॅन बी ओनली स्पिरिच्युअल सोल्युशन. लोक ने मटेरियल वर्ल्डा भितर न्ही गोल गोल घुंवता आसत पुरा की सोल्युशन 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 म्हणून. पण सोल्युशन केन्ना मेळना. ते प्रॉब्लेम आनीक चड जाती रोड म्हणून. तर ते प्रॉपर पळयतले की ने लोक ने एक दिवस मारच्या खातीर उठतात म्हणून. कळ्ळें. तांगेले खुशी खे गेले. तांगेले पीस फॉर्मुला खे गेले ते पुरा. ते हांव मात्यात आशिल्ले प्रॉपर की हांव पळोवन म्हाका कृष्ण मला प्रचार करता इतले प्रेरीत करतास म्हाका हांव कसलो तरी कर का जगा खातीर म्हणून. आनी तांणी विचार करता आशिल्ले की ने हे वेस्टर्न लोक थिंकर्स लोड थिंक करतात तांणी त्यालो बी होड तरी डिस्टर्ब आसात म्हणून. तांकां बी कळना सोल्युशन कळलें जगा खातीर. पण सोल्युशन दिवच्या गेल्यार ताणें एक्सेप्ट करनाच म्हणून त्या तांकां दूख जाता येयलें प्रभुपादाक. तर प्रभुपाद म्हणटले की ने हे जगा भितर एक वस्तूच कमी आसा ते कृष्ण भावना. कृष्ण कॉन्शियसनेस इज दी ओनली थिंग विच इज लॅकिंग इन दीस वर्ल्ड. आणि कृष्ण भावना दिल्यार न्ही त्याची सोल्युशन म्हणून. पण कल लिडर्साचा हे इन्फ्लुएन्स ऑफ मेटेरियल नेचर हे भौतिकवादी तांगेले दृष्टिकोन आसा तांगेले ते इन्फ्लुएन्सान तुला लिडर्सने हे कृष्ण कॉन्शियस सोल्युशन आसा एक्सेप्ट करता तयार नाचे म्हणून. तशें तांगेले अनुगत आनी इतली बुडून आसात आनी भौतीक आनंदा भितर तांकां आध्यात्मिक सोल्युशन दिल्यार तांकां एक्सेप्ट जायना म्हणून ते तांकां दिसता येईल तांकां. पण प्रार्थना करता उरता आशिल्लो की ने तांणी एक बरे जिवनांत येवं लिडर्स एक्चुअली कृष्ण कॉन्शियस जाल्यार पुरा जगाक कृष्ण कॉन्शियस करच्यात म्हणून. ते तांकां अशी विचार येता आशिल्ले मनांत. आनी तांणी पळयता की ने वेस्टर्न वर्ल्डा खातीर सोल्युशन कसं जालें की एक केन्ना बी लोकांक न्ही वेस्टर्न कंट्रीजा भितर तांकां फक्त न्ही एन्जॉय करचे फक्त न्ही टॅक्नॉलॉजीक एडवान्समेंट तितली पुरो गुंतत तांकां. पण स्पिरिच्युअल कल्चर आसा ते बी फॉलो करता ते वाटून गुंतना तांकां. तर आनी हे वाटून इतले एफर्ट्स करना तांगेले ते प्रभुपाद गुरुभाय आसा गॉड ब्रदर्स आसा मीन्स तांगेले गुरुभाय भाव आसात तांणी एप्रिशिएट केले तूं इतलो मेहनत करता आसा. तांकां एप्रिशिएट केले आनी ताणें तांकाशी गुरु महाराज आसा भक्तिनाथ सरस्वती ठाकूर तांगेले पण उडगास करून दिता आशिल्ले की गुरु महाराज इतली तुमगेले वयर एक इतले एक आशा आशिल्ले इतले प्रचार करतलो म्हणून ते तुमी करून दाखयता आसता म्हणून. तर आनी सुमार एप्रिशिएशन बाय वर्ल्ड लिडर्स बी कडेन ताणें एप्रिशिएट करता आशिल्ले. सुमार लेटर्स तांणी बरयता आशिल्ले वेगळे वेगळे लोकांक. डॉक्टर मोहम्मद सईद म्हणून तांणी बी एक टायम तांकां बरयलें तांकां वापस की तुवें एसिम्युलेट केलें म्हणून पुरा तूं एक मेसेज आसा मूड आसा एन्शंट इंडिया ते साधू लोकांक ते तांगेले मूड आसा ते पुरा आतां पुरा दाखोवन दिता उठू लोकांक लोक शिकीचे प्रयत्न करता आसात. आनी हे बरें करनास म्हणून हांव आशिर्वाद दिता मेल प्रार्थना उरतले तुवें मुखार घेवन वचो बरें करून वतलो मुखार म्हणून अशें तांकां एप्रिशिएशन मेळटा तांकां. आनी नंतर कळ्ळें जाल्यार मुखार वचून की तांगेले बिझनेस बी क्लोज जाले तांगेले प्रभुपाद जाले बिझनेस क्लोज जाले. तर ते म्हणटात की न्ही एक तांगेले बिझनेस लॉस जाले इतली तांगेले की तांकां रेंट दिवचे पयशे नाशिल्ले तांगेले सॅलरीज दिवचे पयशे नाशिल्ले पगार. पण तशी सेल्स बी तांगेले कमी जाले
पुरा तांकने बिझनेस पर लॉस जाऊन गेले. तर प्रभुपाद एक मुखार अशें म्हणून एक श्लोक म्हणतात भागवता भितर यस्याहम अनुगृह्णामि यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तत्सनै तद्धनम सनै ततो धनम त्यजन्ति अस्य स्वजना दुःखम. तर श्रीमद भागवत हे श्लोक असा हे कसं म्हणता, when I feel especially merciful towards someone, I gradually take away all his material possessions, his friends and relatives, and reject this poverty stricken and most wretched fellow. म्हळ्यार प्रभुपाद तक ते श्लोकात उडकच येता की मैं लॉस जाले ಒಟ್ಟು तरीके मेगेल पुरा रस्त्यारून पडला म्हणून हांव कळ्ळें. अशी प्रभुपाद विचार करत आशिल्लो आनी तांकां ते श्लोकात उडकच येता केन्ना श्लोक भागवतान वाचिल तांणी की देव म्हणटा आसा की न्ही एक भक्ता तर्फेन एक्चुअली भक्ता बद्दल म्हाका तुमार दया दया येता तर गल करता देव की तागेल पुरा न्ही भौतीक तागेल वस्तू आसा भौतिक प्रॉपर्टी असतात गणी तागडी पुरा घेऊन येतो वापस पुरा वापस घेतात आणि तुम्हा एक म्हणतात की नाही एक त्यांना तशी पुरा लोकने तक रिजेक्ट करून सोडतात सोसायटी भितर की तू वच हांगच्यान म्हणून आणि त्या व्यक्तीक दुसरी काही शरण नाचे फक्त देवा शरण घेवच्याक वत तोकडे लागतात. प्रभुपादाल परिस्थिती अशी झाल्या की ताका अशी झाल्या की रस्त्यान पडल्या त्यांनी आणि देवा शरण घेवच्याक आता भायर सरले तांणी तशी परिस्थिती आला त्या श्लोकात मुळगा सर त्यांना आणि ते म्हणता येईल की प्रभुपाद तांगे गुरु महाराजाचा रेग्युलरली हे कोट करता आशिल्ले वर्स भागवतां भितर बी एक श्लोक येता जन्मेश्वर्य श्रुतशुभीर अदमान मेद मदपुमान नैवार्हति अधिभात वै स्वाम अकिंचन गोचर. तर क्वीन कुंती बी एक प्रे करता की हे देवा तुमकने तुमकने आमीने बरेकन अप्रोच करचे आता आमकां तुमकां आमी तुमगे कडेन बरेकन येवचे आता आमकां पण कोण येवचे आता तुमगे कडेन तुम कोण अप्रोच करचे जातले ओनली खंयची वस्तू न्ही खंयचे लोक न्ही पुरो मेटेरियल एक्झॉस्ट जाल्या हे जगा भितर पुरा न्ही एकदम थकल्यात आनी कांय ना जगा भितर म्हाका कांय ना फक्त देवाल भक्ती करची आसा म्हणून आणि जशें म्हणटात तसं लोक तुमकडे अप्रोच करतात म्हणून. तर प्रभुपाद म्हणटा मेले परिस्थिती अशी आल्या आता मेलकाणी काही आता आधार नाची फक्त देवाल भक्तीक आधारच म्हणून. आणि प्रभुपाद म्हणटा आशिल्ले की न्ही म्हागेले एक फॅमिली सपोर्ट बी नाची म्हणून लॅक ऑफ फॅमिली सपोर्ट. तर प्रभुपादाल बायल आसा पुरा तरीकेन तांणी पुरा सपोर्ट सोडले आणि फक्त तांगेल बद्दल विचार करतले तांणी तशें म्हणून अशी मुखारची सुमार पळयताचे लास्ट पॉइंट आम्ही डिस्कस करूया की एक इंडिया बिंग वेस्टर्नाइज. तर प्रभुपाद एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करता आणि त्याने बंद करूया आम्ही कंप्लीट करा सेशनाचे. तर प्रभुपाद म्हणटा आशिल्ले की एक 20 वर्षांना तांगेल एक्सटेन्सिव्ह ट्रेना भितर ट्रेन ट्रॅव्हल करता एक्सटेन्सिव्हली सुमार ट्रेन ट्रॅव्हल केले तांणी 20 वर्सां भितर सुमार ट्रेन ट्रॅव्हल केले आणि इतली 20 वर्सां भितर प्रभुपादान पळयले की सुमार लोक ने मोर अँड मोर पीपल आणि सुमार एकांत जास्ती जास्ती लोक ने सिगरेट स्मोकिंग चालू केले ताणें सिगरेट स्मोकिंग चालू केले एक वेस्टर्न टाइप ऑफ क्लोथिंग सुरू केले आणि पुरा मूवी पळोवची आणि पुरा तेवटू चालू केले आणि दुसरी तरीकेन तेवूय पळयतले तांणी की न्ही आता बायल लोक बी आसात न्ही ते एकले ट्रॅव्हल करतात त्या ट्रेना भितर तेन प्रभुपादान म्हणलें की नाव इंडिया इज बिंग वेस्टर्नाइज नाव. आणि कशें जालें वेस्टर्नाइज ते कोण आसा नॅशनल लिडर्स पुरो रेस्पॉन्सिबल आसात म्हणून नॅशनल लिडर्स पुरा दे आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल तांगेल तांणी वाट दाखयतात म्हणून हे इंडिया पुरो तांकां फक्त तांगेल किशे भरचे तांगेल फायद्या खातीर बसल्यात म्हणून. आणि एक कुर्डे लोक आसाचे दुसरी कुर्ड्याक बी तांणी वाट दाखोवन मुखार वताचे धमकी वता एक ते लोक गड्ड्यात पडतात म्हणून सांगला आसा. प्लस ह्या जगा भितर लोकांक न्ही देव जावका पण देवा शिवायची तांकां देव जावका म्हणून कशी देव जाता म्हणून देवाल भक्ती केल्या शिवाय देव कशी मेळटलो आमकां. तर लोकांक न्ही एक प्रोग्रेसिव्ह इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया विथआउट कृष्ण लोकांक एक न्ही प्रगतीशील देश जावका अशी एक विजन आसा तांगेले
एक उद्देश असतांगले पण देवाल शिवाय देवाला ऍक्च्युली शिवायने तशी प्रगती करचा प्रयत्न करता प्रगतीने फक्त थोडे वेळा खात्री उरता जास्त वेळ मात ना ते म्हणून आणि आणि दुसरी तरी आनीक एक पॉइंट म्हणटा लास्ट पॉइंट की पळोवपाक म्हणटा आशिल्लें केन्ना ट्रेना भितर भायर पळयता आशिल्लो तर ते पळयता आशिल्ले की लार्ज लार्ज फील्ड्स मैदान उरता आशिल्लें फक्त काही कल्टिवेट जायनाशिल्ले फक्त बेरान उरता आशिल्ले काही कोणी ग्रो करना ते क्रॉप्स काही ग्रो करनाचे आणि तितले करनाशी लोकने भुकी उरता आशिल्ले म्हणून असल परिस्थिती पळयले प्रभुपाद म्हणटा सर तांगेले ते ह्या चॅप्टरा भितर तर इतली म्हणून हांव कंप्लीट करता आजचे सेशन तर कोणाक प्रश्न आसवे आजकाल उलयलो तांचे भितर आणि कल ऍड करचे तुमका आणि कल कळील ना तुमका प्लीज तुम्ही विचारा तुम्ही तुम्ही शेअर करा कसं शेअर करचे असते प्रयत्न केला अ, मेगेल तर्फेन कितली बरेकन सेशन घेवच्याक तू कल जाल्यार प्लीज एक्चुअली फॉरगिव मी आणि कल बरे कल दिसल्यार प्लीज आशीर्वाद दिया म्हाका तुम्ही हरे कृष्ण